देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयज तिसरो आयतार क्रिस्टियनाच्या काळाचो. आयचे पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, दुसरें वाचप जाकोबाच्या चिठींतलें आनी माथेवाचें शुभ वर्तमान. तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुवांक सांगात. माथेवाचें शुभ वर्तमान 11 चौथी ओळ. क्रिस्टियनाच्या काळांत 4 सुमान नातालांची परबी आदी. हो काळ आदी थावन पिराचिताचो आनी तयारेचो काळ. जेजूच्या जल्माचे दोबाचीक परबे आदी हो काळ आमी भक्तीपणान सांबाळटा. पवित्र सभेच्या सेवा धर्माचे रिती प्रमाणे जांबळें आंगोस्त पिराचिताची खुणा. आयच्या शुभ वर्तमानान जुआं बावतीस जेजूशी आपल्या शिसांक धाडटा. विचार करूंक येवचो आसलो आनी जाची वाट पळोवन रावताली तो मागलेलो क्रिस्त तोच काय म्हूण. जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुवांक सांगात. कुड्डीं पळोवंक लागतात, थोंटीं चलतात, कोडकारां नितळ जातात, बेरीं आयकतात, मेलोलीं जिवी जातात, गोरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. दुसऱ्या उतरांनी सांगतलो जाल्यार जेजूची बरी खबर म्हटल्यार पेकोवणी. जेजू पिडेस्तांक बरी कोत्तालो आनी मेल्ल्यांक जिवी कोत्तालो. जेजून कांयच व्हड शिंकोप करूंक नासलें, पूण दुखवलेल्यांक आनी खोंतवलेल्या काळजांक बुजवण आनी गोठायतो दितालो. आनी हें आमच्या जिवितान आयज लेगून आमच्यान अनुभवूंक शकता. गरजेचें तें हें मोगाच्या भावनानो आमी भावार्थान देवाचें उतर दिसपटें वाचूंक जाय. हेब्रोवांक बरयलेले चिठीन 4 वेस्परान 12 ओळीन खरेंच देवाचें उतर जिवी आनी बलिश्ट अशें दिलोलें आसा. आनी आमी आयकतांव आनी वाचतांव वो अनुभवतांव तें आमी हेरांक कळीत करूंक जाय. जशी संस्कारा वरवीं आमकां बरेपण मेवता तशेंच देवाच्या उतराचो अनुभव आमी दुसऱ्यांक सांगलो जाल्यार आमकां आनी दुसऱ्यांकूय खूब फायद्याचें. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.